जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. सर्वेस्पराचे उतर अमिताच्या पुता जोनसाच्या कानार अशें सादलें, उठ आनी निनेवे त्या व्हडले शारांत वच आनी तांचें खोटेपण म्हजेशी पावलां म्हूण तांकां साद घालून सांग. सर्वेस्परा मुखायलो पयस सोरूंक जोनसान तार्शीसाक पळोवन वचूंक चिंतलें. तो जोप्पाक देंवून गेलो आनी थंय ताका तार्शीसाक वचपाचें एक तारून मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुखायलो पयस सोरून वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बाराबर तार्शीसाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत खोर वारो सुटोसो केलो आनी तुफान इतलें व्हड जालें की तारून फुट्टाशें दिसतालें. तारवोटी भियेले आनी जण एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भार उणो करूंक तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जोनस सकला तारवाच्या तळांत गेलोलो आनी थंय आड पडून न्हिदेन बोरमेटालो. ताचेशी येवन कपितान म्हणलें, तूं न्हिदून आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. घडये तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वाचयत. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, हें वायट आमचेर उपरासूंक गुन्यांवकार कोण तो पळोवंक सोडती घालुया. म्हणटच तांणी सोडती घाल्यो आनी सोत जोनसाक पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तुजो धंदो कितें? खंय तावन आयलाय तूं? तुजो गांव खंय आनी तूं खंयच्या लोकांतलो? हें सगळें आमकां सांग. ताणें जबाब दिलो, हांव एक हेब्रेव. दर्या आनी प्रितूम रोचल्यांत ते सर्वेस्पराक सर्गीच्या देवाक हांव भोजतां. हें आयकून तारवोटी भिरांतीन कांपले आनी तांणी म्हणलें, तर तूं कित्याक केलें? तर तुवें कितें केल्याय? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटूंक सोदतालो म्हूण तांकां कळ्ळें, कित्याक ताणेंच तांकां अशें सांगलोलें. तेन्ना तांणी म्हणलें, दर्या आमकां थंड जावंक आमी तुका कितें करचें? कारण दर्या ओदीक आनी ओदीक उचांबळ जातालो. ताणें जबाब दिलो, म्हाका धरात आनी दर्यांत उडयात आनी तेन्ना दर्या तुमकां थंड जातलो. कित्याक म्हज्याच गुन्यांवाक लागून तुमचेर हें मोड उपरासलां शें म्हाका दिसता. तोडीत पावूंक तांडेलांनी भायर घेवन ताणलें, पूण सगळें निर्फळ, कित्याक दर्या तांकां ओदीकूच उचांबळ जातालो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाचो प्राण काडूंक आमी मरूंक निमूंक ना. ह्या निरपराधी रोगताचे गुन्यांवकार आमकां करूं नाका, कित्याक तुका बरें दिसलां तशें तुवें केल्याय. आनी जोनसाक धरून तांणी दर्यांत उडयलो आनी दर्या नव्यान थंड जालो. हें पळोवन ते सर्वेस्पराक भियेले आनी ताका एक योद्न भेटयलो आनी आंगवण्यो केल्यो. जोनसाक गिळूंक सर्वेस्परान एक बोव व्हड मासली तयार केली आनी जोनस 3 दीस आनी 3 रात ते मासलेच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर मासले कडेन उलयलो आनी मासलेन जोनसाक पोटांतलो वेळेर ओंकलो. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हणया, म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. म्हज्या दोळदीरपणांतावन हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हाका जाप दिली. नरकाच्या पोटांत हांव आसलो, थंय तावन हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय.
जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. तुवें म्हाका खोंडांत दर्याच्या पोटांत शेवटिल्लोय. म्हजे भोंवतणी उदकाचो लोट, तुजी ओसाद, तुजी लारां म्हजे वयर वेताली तोशीं वेतालीं. जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. आनी हांव अशें म्हणटालों, तुजे दोळ्या मुखावेलो तुवें म्हाका काडून उडयल्योय. कसो आतां हांव नव्यान तुजे पवित्र मंदिराचेर दोळे घालूंक पावतलों? जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. भितरले भितर जेन्ना म्हजो जीव विरून वेतालो तेन्ना सर्वेस्पराचो म्हाका उगडास जालो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुजेशी चोडून गेलें म्हजें मागणें. जबाब: म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो भायर काडलोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जोय. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू कोसाक लावंक एके धर्मशास्त्रीन उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाची जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयलोलें आसा, थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाळून म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तूं जो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवन दिवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरा नागोवण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका गाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवी तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाचूर सामरिकार तेवशिल्यान वेताना ताचे चडशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एक खाणावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार दिवन खाणेवळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. हे तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे ताई दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुमी तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मुखेल वळ. सासणेक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? नियाळाक आदार. बागेवंत फ्रांसीस व्हडल्या धोंदेकाराचो पूत आसलो आनी ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. फ्रांसीस सोल्जर
जावंक सोदतालो, पूण खुर्सार मारलोल्या जेजूचो ताळो आयकता आनी पाद्री जावन गरीब दुबळ्यांची सेवा करता, संवसारी ग्रेसकायक पाठ करता आनी सोर्गींची ग्रेसकाय आपणायता. आयच्या पयल्या वाचपांत जोनास प्रवाद्याक देव निनिवेच्या लोकांशी वचूंक सांगता, पूण जोनास देवा सोरशिलो पयस वचूंक सोदता. देव ताका परतून निनिवेच्या लोकां सोरशी धाडटा आनी जोनास देवाचो निरोप निनिवेच्या लोकांक पुरगोडटा. शुभ वर्तमानांत एक धर्मशास्त्री जेजूक विचारता, गुरुजी, सासणेक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जेजू ताका समूट सांबाळूंक सांगता, मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. हें केल्यार सासणेक जिवीत जोडूंक जाता म्हूण ताका सांगता. आमी आमच्या जिवितांत देवाचो चड मोग करता म्हूण बोळान सांगता, आनी देव म्हाका सदांच पावता. तो म्हाका केन्नाच सोडिना म्हणटा, पूण पेल्याचो मोग करूंक, ताच्या गोरजांक पावोवंक म्हाका वेळ ना. अशीं आनी आमी निबां दिता. आमकां सासणीक जिवीत जोडूंक देवाचो तसो पेल्याचो मोग करूंक गरज. जशें फ्रांसीस दे असिसीन केलें, तशें आमी दुसऱ्या सवें हुस्को दाखोवंक जाय. तेन्नाच आमी सासणीक जिवीत जोडूंक पावतल्या. मागणें, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक, तांच्या गरजांक पावूंक, स्फूर्ती दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.